तुमकां सगळ्या देवाचे कुर्बे बरो दीस आपोवता. आज आमी भाग्यवन नांदोळेचें क्रेसेंट सुरू करता. हे वर्सा हे भशेन माडावळ जातली. पयलीं आमी भाग्यवन नांदोळेचें नवें करतले आनी उपरांत मिसाची भेट जातली. मिसाच्या शेवटाक भाग्यवन नांदोळेची स्थापना जातली. मुक्तीपणी भाग्यवन नांदोळेचे विनवणेक आतां आमी उलोवप करूया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची दावी. भाग्यवन नांदोळ तुज्या नांवान तांचे विनवणेक देवान केल्ली विजवितां आयकून व्हडा परवाशान हांवें तुजेशी फुडें येता. तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवन नांदोळ निर्मळकायेच्या लिलीतला. नोमान तुका सांदवायच्या साजरा. नोमान तुका त्यो मोगान पेटणाऱ्या शुभ वर्तमानाच्या दमता. खोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. खोर म्हजें मन सांदवारी. पेटोय म्हजें काळीज देव म्हाका. देवाचें उतर सरभोंवतणी म्हज्या कन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवन नांदोळ तुगेस्ताच्या पुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल. गळे म्हजे दोळणेन बदलय. हुस्के आनी खोती भिरांत आनी आत्मा. फेवेगे आसल्या वार्ता जेजूक म्हज्यो गरजो पुऱ्यो कर. मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निर्माण. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुज्यो अजीर ओळखून दिता. म्हजे खोतीभरीत काळीज तुका उक्तें करता. तुजे वेगेन आयलेलो तोच उबाडो जेजू तुजे विडोळेक म्हाका पावसून येतलो. गरज त्या कुड्यात्म्याच्या देणेन भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरो आशान रावता. उत्सुर्याच्या भाग्यवन नांदोळ गौरव मातोड्याक तूं ना म्हणनाय. सदांच भावूक मुलाची. तूं तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खनवडाय. थोडाय आनी शांतीकाय. नागरिकाय आनी सजनीकाय. आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या कुराकांत सर. आमच्या बाप सायबाक वीस सायबाक सगळ्या विस्वांक आनी देव पुणेऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तुजें सारकें बरें गवळीत आसा. ताच्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताक हे उजवाडाच्या मार्गार चलूंक ताका मोसत कर. सुरवातीक आमी गायन करूया A26 पेज 13. बाबाचे
आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन Amen. जो आसता जो आसलो सदांच आसतलो ह्या बऱ्या वगात तुजी कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज भाग्यवान कातोलीची प्रेजनां सुरू करता आनी हे 13 दीस आमी पवित्र आत्म्याच्या फळांचेर नियाळ करतले. आयचो विशय जावन आसा शांती पवित्र आत्म्याचें फळ. शांती जावन आसा देवाचो आशिर्वाद. जेजू जल्मले उपरांत गोडव्यांनी गायन केलें म्हणून महिमा देवाक खूब सोडली आनी शांती बऱ्या काळजाच्या मनशाक. तशेंच जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत शिसाक दिसून शांती तुमकां म्हणून भियेलोल्या शिसांक शांत केलें आनी तांची भिरांत पयस करून तांकां काळजीदार केलें. आयज समाजांत आमच्या देशांत कुटुंबांनी शांती ना. सगळींच उचावळ्या. आमचे कुटुंब निराशीपणान जियेतात. मोग ना. जेजू जावन आसा शांतीची जोड. ताची शांती खरी, अखोड आनी देवीक. फकत जेजूच्यानूच दिवंक जाता भितरली शांती जी सदांकाळ तोपता. तर असलीच शांती आमकां फळ जावन पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागतना आयचे क्रेजेंत वेगळयतात डॅन आनी जसिंता आल्मेडा. तांणी क्रिस्ताची शांती सदांच अणभवूंक आनी भाग्यवान आतोलीचे मजतीन देवा बापान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून ह्या दिसांत कृपा मागल्या. आज पवित्र सभा भाग्यवान आंकवारमायेचे इलिझाबेथीक भेट हाची परब समोर येता. मारयेच्या आदारान भाग्यवान आंतोलीच्या आदारान आमी अदीक आनी अदीक देवाक मागतलींच. ह्या दिसाक आमी सोमेस्तां विस्वास सगळे खातीर सर आमच्या पापाचो त्रास करून बऱ्या वेळांनी मोग सवय बरोबर देवाची ताकदी म्हणून मारून म्हणया हांव बाकी सोपवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो उद्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारलो. वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोर अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची ताकद करून आमची बातम्या आमकां सासणाच्या जिवितांत हो आमेन. Krista
सोर फुलणारे सासणाच्या देवा तुझ्या पुथा आपल्या कुशल्यान घेऊन भूमी दाखल्यान भरून अल्पाल मरिया आपले मावशे बरी गेली चुबेती बेगोबेग भेट घेऊन गेली. त्याचे पोय दाखव्याच्या सुचोवणे आम्ही पेल्याच्या गोरसांत पळून मारये बरोबर सदांच तुझी महिमा वापरून आम्ही पावू. आमच्या सोन्या तुझ्या मुखार क्रिस्तावरी जो देव परमेच्या सनता जी येता आनी वाचोवन चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बाजीवर पावलो रोमकाराक बरोय चिटी वेले वाचून. बाबा भयणानो, तुमचो मोग दोन नासलेलो जावन दी. वायटाचो द्वेस दवरून बरें तें करा. बाबा भयणाच्या मोग आसा एकामेकाची अपुरबाय करा. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरा. सुडसुडांनी बेसारण्या नासतना ओतम्याची कृपेन सोम्याची सेवा करा. बोरमासो धरून खुशाल जाया. कोश्टा दोगांनी धीर रावा. थांबून आसतना मागणें करा. देवाच्या गोडशे मदें कोण गोडशें सांपडला जाल्यार ताका पावा. परक्यान तुमगेर बरे भशेन दिया. तुमकां दुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घाला. होय, आशिर्वाद न्हय शिरा. खुशाल आसतल्या बरोबर खुशाल जाया. दुखेस आसतल्या बरोबर दुखेस जाया. तुमचे मदें एक चिताची जाया. उंच तकलेची जावं नाका, पूण बरी धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागतीन चला. शाणी म्हूण चिंतून तुमचे तुमीच मोडगोटू नाका. देवाचें उतरलें. देवाचें उतरां. आमचो सदाप जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें बरेंच व्हरतो. सगळीं म्हणया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें बरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो दारो. हांव पातळान रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सोबेसभर म्हजें घर. ताचेर हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडूंगा. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सदा इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें बरेंच व्हरतो. सोबेसपराक दिनवासा. व्हडल्या काळान ताचें नांव लाया. सगळ्या वर्सांक पळोवया ताची कौतीक कर्तृत्व. ताचें श्रेश्ठ व्हडलें नांव सगळे कडेन पोरपोट करा. सदांच इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें बरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गाया, कित्याक ताणें केली मरणां विजयता. शेतान शेत त्रितुमेचेर ती पळोवया गाजोया. सियोनाक रावलो म्हणून गितां गायना करा. आनंदाची उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें बरेंच व्हरतो. सदांच इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें बरेंच व्हरतो. उपकार. So
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रभुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. त्या दिसांनी मारिया उठली जुदाच्या दोंगराच्या रस्त्यार एका शारान दोंगरान गेली आनी जाकरियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नांवां केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नांवां आयकना फुडें जे कुशवार आसल्या बाळकान कुशाकाय उडी मारली आनी एलिझाबेथ पयत आत्म्याक पडली आनी व्हडल्या तळ्यान गेले म्हळें. ओस्तोऱ्या भितर तो सदो जे कुशीचें कोण आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर फुडें ज्या नवाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें जे कुशव्या आसल्या त्या बाळकान कुशाकाय उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तो सुभागी. तो देवान तुका सांगला तें घडटलें. मारयेन म्हळें म्हजो घुमो सर्वेस्पराक म्हाका हाडटा. देवा म्हज्या कारोका सवेक म्हजो जीव मूल घडटा. आपले लांबीक साकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिंपळां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व इश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भोवती कोतोऱ्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेक ताची घरां. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजाक वर दोतोऱ्यांक उजपटायता. पदवेदारांक तो सत्रा वयले शेळ दिता. खात्याक मनशाक जुबारता. मुखेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडार दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांनी अब्रामाक ताचे संस्थीक नितेकांनी केल्ली भासावणी ताणें पाळली विस्वाशी केली. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली. मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकांनी तुका क्रिस्त. मोगाचें ह्या त्रेसेनांत आमी पवित्र आत्म्याच्या फळांची खबर करतले. बावतिजमांत आमकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळटा. थिरावणी संस्काराची भरती मेळटा. अशें दर साकोळेकांनी आमकां देवाची कृपा मेळटा. होच तो पवित्र आत्मो आमचे भितर फळां उत्पन्न करता. पवित्र आत्म्याची फळां आमचे भितर वाडली जाल्यार आमी संपूर्ण जावंक पावता. देवाच्या घरा भावूक आमी पुर्ती जाता. आमचे वाटेन आमी पवित्र आत्म्याक उक्ती रावची गरज. आज आमी याद करता शांती हे पवित्र आत्म्याचे एक फळ. शांतीन जियेचो दीस एकचार सांबाळटा. भिरांतन पयस धरून जिवाड जावची येता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस महामारी पिडेक लागून
जायत्याच्या जिवितांत देवान आयला. तुमच्या जिवितांत लग्नाचे फळ आसा ती अदीक देवाचेर देवाक लागीं सुद्दां एकामेकाचे सेवेत आसा. जायतीं जाणां हे मारामारीक घेवन नासतना दुसऱ्याची मोगान आसतना वयर दोतोर नर्स पूण सवार वॉलंटियर आसा. ताचे भितर शांती आसा. विराम जेजू पुनोच्यो जाता विरातीन बोलया शिसान ताणें भेट दिवन आनी शांती तुमची समज. जेजूची शांती आमकां सोदून देवा जेजू आमचे बसोन मोपून दिलो जाल्यार एक एकचार करून हाडून देवा आनी मनशाक आदमाचे पातोळ आमकां ल्हान काडून मिसाचे बेगीन किरीत भाशेन देवा आनी मनशाक हो एकचार आमचेच जिवितांत हो एकचार शेजार सावळ्या हो एकचार सृश्टी सगळी देवा आनी मनशा मदीं हो एकचार तो जाल्यार हे शालोम हे उतर आमी म्हाजो मागुता. आमची भितर ही शांती आसा जाल्यार हे शांतीचें फळ आसा जाल्यार आमी देवाची आज्ञा पाळून करतले. आमी तर आमचेच बरोबर शांतीन जियेता जाल्यार आमी त्या वेळार त्यो वस्तू ते भाशेन करतले. आमच्या जिवितांत खंयचो मरण येवचो ना. रिग्रेट आसचे ना. उपरांत फ्रस्ट्रेशन आसचें ना. आमचेरूच आमी रागार जावचें ना. कित्याक आमचे भितर आमी सगळें सांबाळ्ळा. सगळ्याक वेळ दिलो. शिस्त आमच्या जिवितांत आसा. वागण्याक वावराक आमी सगळ्याक करूंक जाय ते भाशेन केलां. जेन्ना मनीस आपलेच भितर सुगंधान आसा एकचार आपलोच मना काळजाचो भावनेचो एकचार सांबाळटा दुसऱ्याय सोबत एकचारान जिवंक शकता. दुसऱ्याच्यो गजाली करून दुसऱ्याचें नांव काडून आपले वळखण सांबाळून कोणाचें कितें चुकलां वचून जाल्यार तें व्हडलें करून सांगलें. एक पाप तर चुकून मेळून काडला कोमी गेल्यार सांगना. खबरो करून दुसऱ्याचें जिवीत इश्ट शांतीची तो मनीस आपणाचे चूक जाता वचून जाल्यार बोक्सून घेना. जेजू शांतीचो तूं हो शांतीचो तूं बोक्सून घेता सुचयता. कोणी जाल्यार म्हणटालो लायटर द बॅगेज बेटर द कम्फर्ट. दुसऱ्यांनी आमकां दूख दिल्या दुसऱ्यांचें इबाडना हें दूख घेवन भोंव नाका तुजें जिवीत जावं. शांती आसतलो मनीस हें शांतीचें फळ भोगतलो मनीस पळय दाखोवचें फळ ताच्या जिवितांत घडलेलें आसा. तो मनीस उदारपणी बक्षिता आनी आपल्या संवसाराची यात्रा खुशाल करता. दुसऱ्याक उणें नदरेन पळयना. तुजे कडेन देवान आमकां
बऱ्याचेर तशें वायटाचेर एक सारको पावस घाला असली मदत घेवन शांतीची मनीस शांतीची येतो मनीस नीट समजता हांव म्हाका देव समजता अशें म्हणून म्हाका कित्याक पडला मदींच रावतलो हातूंत शांती ना शांतीचें हें घेवन शांतीचें फळ घेवन जे येता तो मनीस नीट समजता जेजून आपणाक मागतल्या मुखार तासून मानव वगैरे शरीर अशें लगीच रावलो जेन्ना देव मंदिरां वरीत जाताली स्विती घेवन ताका धाडली गौरव मानवाचें नीट सांबाळून दवरलें शांतीचें फळ घेवन वाडटा तो मनीस लगीच रावना पूण पुरतो जबाब दिता पुरतो जबाब दिवंक नाका आनी मागीर स्वती शांतीचें फळ ताच्या जिवितांत वाडला ती सृश्टीची सगळी साधुतायेची सृश्टीचेर अन्याय जाता तेन्ना आपलो ताळो मारता करूंक म्हणलोय करूंक लायता म्हणलोय नाक कशीं एकलो पासून रावचें पडटा जाल्यार आपले वाटेन कितें करूंक जाय तें सृष्टी सगळी आमी बरें नात्यान शेवऱ्या सगळ्या सृष्टी आमकां शांतीन वाडोवन घाताली बरी एकामेकाक सगळीं बरेपणान शेवऱ्या आमच्या जिवितांत शांती वाडोवंक वयतली आमी जर 2 दिसां साबातरीन आमची कावळां मारली जाल्यार आमी ग्रेस जाता आनी तेव्हा मुखार आमी अदीक आनी अदीक सपोर्ट जावपाक पवित्र आत्म्याची फळां आमकां उंचल्या जिवितांत तयार करता हें उंचलें जिवीत भाग्यवंतांतून आपल्या जिवितांत अणभवलें भाग्यवंतांतूची जीव हाची आमी तोखणाय करता ही जीव ताची जिवाणू दिली जीव दिली ताच्या मेल्यार मरना उपरांत कित्याक कारण आपल्या जिवितांत दुसऱ्याच्यो गजाली केल्यो ना दुसऱ्याक पिसळून घेवंक ना परतून जाल्यार आपल्या तकलेचेर कश्ट करता एकचार आपल्या समुदायाक आपल्या भावा बरोबर सांबाळून दवरलो आपल्या ताचे बरोबर तो जियेतालो जेजूची शांती ताका ताणें वापरली देवाचे उतर ताका शिकयलें बरें तें सांगलें ह्या खातीर ताची जिवान उरली आमी देवा मुखार पुर्ती आसूं देवाकूय आमी मागूंक पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत वावर करून दिवया तोच पवित्र आत्मा आमकां सुचयता त्या प्रमाणे देवाची आज्ञा पाळूंक आमी प्रयत्न करूया भाग्यवंतांतून आमचे बसो विनंती करूं मारयेन जे भशेन जेजूची पयली शीस कशी शिसांत दुसऱ्या शिसांत भिवन आसलेल्या एकठांय करून पवित्र आत्म्यान देण घेवंक तेणी तयार केली आमकां तीच मारिया तेजी बरो आज आमी समोर उरता तीच आमचे बसो विनंती करून ह्या आमकां एक दीस भाग्यवंताच्या सोम्याक पावून सोगली सदावरता आमकां आदार ही दिसाची भेट आमकां सगळ्यांक बोडान वेळार आमची मागणी आमच्या दोनों देवांका दवरली
आमच्या पवित्र सभेच्या वडिला देवाच्या राजाचो वाव करतना जायते गोश्ट दोग सोंसचे पडटा. असल्या वेळार ते आपुणूच पयले शांतीचे दूत जावन जेजूची अणभवलेली शांती क्रिस्ती मोडचे सगळे दिसताली तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे पापी कोरता तुका. आयज जायत्या देशांमध्ये शांती बिगडलेली आमी पळयता. तर देशाच्या वडिलांनी एकठांय येवन गैरसमज आसा तो पयसावन झुजामाराचेर बंदी घालून वावरलो आनी आपआपल्या देशांत शांती हाडूंक वावरलो. तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे पापी कोरता तुका. जेजू शांती तुमकां म्हूण आमकां शांती दिल्या. तर हीच शांती आमी आमच्या इश्टांक शेजाऱ्यांक आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांक वांगून बापाचो खरो मोग दुसऱ्यांक दिवन आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे पापी कोरता तुका. ह्या दिसान खेरीत भाशेन डॅन आनी जासिंता आल्मेडा तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 दिसांक इंतेसांवान घेतल्या. लॉरेन्स आनी एमेलिया डिसोजा, जेसन आनी हायसिंता फिनांडीस, लुसियानो आनी रिता बुटिनो आनी तांच्या कुटुंब. तांकां बागिमत आतोनीची मजतीन मागलोलो उपकार बेगीच फावो जावन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे पापी कोरता तुका. बापा मगणा आमचे बळी तुझे मुखार आम्हा सुरक्षा नांवान दवरलेली मागणी दोन आयकून घे. ह्या प्रत्येक गोष्टीचे तुमचे उदाहरणात भाव करून मागता. क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमेन. दानाताळारी वेळार आमी गायन करुया C22 पेज 37. म्हज्या भावा बळीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सत बलिदान देवाक आमकां दुसऱ्यांचा म्हूण मागता. मी तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनांतल्यान मनीत आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदाराक सुरेस करून मागून भोव मोगान भाग्यो नागपाल मरेन आपले मावशे बळीन केल्ली मोगाची सेवा तुका मागली. तशेंच आमची पेटोरी तुका मानून आनी आमच्या सुरडांचें बलिदान
तुका आमी मोगता सगळे आमच्या मोगाच्यो बन्यो तुका आमी ह्या वेळार उबारता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे आमीन Amen. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया वयो शांत करून फोगो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर गुन्हेगारां सासणाच्या देवा सरखाणी आनी सरकार आमी तुका दिन वाचून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो एलिझाबेथीक भेट दिवन गेलेली नित्याक वारमायेक आमी दोगां करतना एका ताळ्यांत आमी तुका वाकणटा तुका बंदिता तुजी कीत कोण करता आपल्या आंतवारपणाची वळवीक सांबाळून वैदात्म्याचे कृपेन एकल्याच पुताची त्या वयसारी आनी सासणाक रोखास तिणें संवसाराक घडलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी येवदेशी देवदूतांचो सपनो दरबार जी थोर महिमा वाकणटा ताच्या सगळ्यात आमचे ताळे म्हणून आनंदान तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून ही निर्णय पवित्र करून मागता जावं आमच्या सोम्याच्या जे क्रिस्ताची खूब आमीन आपलेच खोशेन गोश्ट मरोचो सुखवेच्यानी ताणें उलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही समेस्त घ्या आनी काढा ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर म्हजी तेच पुरीन जेवण जातच ताणें खास करता तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घ्या आनी ही म्हज्या रक्ताची आस नव्यानी सासणी कोराचें मडगांव पातकाचें मोगसाळें मेळचें तुमचे पासून समेस्त मनशा पासून ते मरण हे म्हज्या उगडासाक बावळताचो घोट परगटुया Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù nome alleto. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù nome alleto. बाबा जेजूच्या वरदाचो आनी पुनोच्यो अकराचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो व्हडलो आनी सोडची काज तुका समर्पिता जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगाच्यो तुल्या वाचून आसता
पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसता दरेकशे पवित्र सभेचो विलास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप आमच्या गौरी बाबा, सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर इथा पृथ्वीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमाचो धरून मेळ्यार ते आमच्या भावा भयणांची आंखो तांकां इश्टागतींत मेळिल्ल्या सोमेस्तान तुजे पळजय तुका मोड करयोग फावो कर. समाज सद्या ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्या आमच्या भावा भयणांची आंखो आंखवार मरे देवाचे माये संगती ज्या पती भाग्यान तुजे बरोबर भाग्यान गुरुमुखान सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटावी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या हातावरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूंत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व विधान बाबा सर्व गौरव आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. शांतीचो देव आमकां शांती दिता. आमच्या बाबाक प्रार्थना शांतीची फळां उत्पन्न करूंक वळखता. सोख आसय बाबाच्या मनांत ह्या प्रार्थना आतां सांगता. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आकायो, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या पक्षकांक तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्ताय आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आमच्या सुरोडराचे क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरपाचें मत देखता. तर आमकां जे उदार भाग्यतीन सर्वात लागली सुटोय आनी सर्वात लागली वाटाय. कित्याक राजवटी पोगरी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना. सोम्यान क्रिस्ताक तुज्या बंदुकांत पळय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पाखांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल. आमचे कुशेक परवडिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. सोम्याची शांती सुदारता तुमचे सोने आसूं. तुमचे सोने आसूं. एकामेकांक मोगान शांती. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. साखून ह्या कमेकल्या सोमी कितलो मोवाळो ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं विसरली. सोया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका गोळ्या घेवन येतली. आत्मीक करुणा म्हज्या जेजू देव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूल्य मास वगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पळोवन हांव तुका वेन मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो गोड सोडून म्हाका केदींच निवडूं नाका. आमेन.
प्रार्थना सर्वेस्परांच्या प्रितीच्या आंकवारमलीच्या कुशव्यान आशिल्ल्या तुज्या पिता परतून जो हांव सोदतलो आतां आमी शिवलेल्या संस्कारान त्या तुज्या पिता परतून आमच्या काळजांनी संतोश करूं हे तुजे प्रितीचे देणे तुमच्या मोगाची सर्वतत्वां हांगा आनी स्वर्गात जितूच्या आमचे माय बरोबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणत रावूं आमी मागता क्रिस्तांच्या समोर आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सदैव तुमचे सदैव सर्वेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र तुमचेर आपला आशीर्वाद आमेन. Gesù Cristo salate amca famosa प्रार्थना सर्वेश्वरा शासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंतांतुनी खऱ्या भावार्थाचो उच्चार करता आनी गोंयच्या कांताक आसनाचो तीर सुरू करून दिलोय ताचो पाटला करून जेजूचो पाटला करूंक आमी शिकूं सगळ्या आमच्या गरजांय ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जोगलो देव वेगवेगळे संतान जियेता आनी राखो चलयता सासणाच्या सासना Pamiętajcie, Katolicy winni słuchać dewaco, babaco, pytaco, powitać na siłę, amcie dzieło, amcie sobie sodacu. Amen. Uczyniak Chrysta cieszanki, to gadamy. Devace